नमस्कार। आमकां सगळ्यांक खबर आसा सद्या गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 18 दिसांचे सुरू आसा आणि ह्या पावसाळी अधिवेशना मदीं गोंयान कांय राजकीय घडामोडी ज्यो आसा त्यो सुरू आसा। तितूंतली एक म्हत्वाची राजकीय घडामोड म्हणजे फोंडा नगरपालिका जी आसा, फोंडा पालिका जी आसा, त्या फोंडा पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचो कांय दिसां पयलीं रवी हांचे जे मंत्री आसात रवी नायक हांचे सुपुत्र रितेश रवी नायक हांणी राजिनामो दिल्लो, कारण अलिखीत करारानुसार तांच्या एका वर्साचो कार्यकाळ जो आसा तो सोंपलो आणि एका वर्साचो कार्यकाळ सोंपून सुद्दां एक म्हयनो मायज कितले तरी ते आशिल्ले, तेका लागून नगरसेवकां मदीं चलबिचल सुरू जाल्ली आणि अखेर मागीर रितेश नायक हांणी राजिनामो दिल्लो। ताचे उपरांत प्रश्न आशिल्लो तो म्हणजे आतां फोंडा पालिकेचो नवो नगराध्यक्ष कोण जातलो। जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा किंवा जे सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आतां फुडले नगराध्यक्ष म्हणून विरेंद्र ढवळीकर हांचें नांव जें आसा तें चर्चेन आशिल्लें आनी तांकां पयलीं सांगिल्लें की विरेंद्र ढवळीकर हे नगराध्यक्ष दुसऱ्या टर्मान जातले म्हणून, म्हणजे रितेशा उपरांत विरेंद्र ढवळीकर। मात कांय अंतर्गत राजकीय घडामोडी जाल्यो आणि विरेंद्र ढवळीकर हांचे सयत आनंद नायक जे एक ज्येष्ठ आणि एक फोंडे पालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक आसात तांचे सुद्दां नांव जें आसा तें चर्चेन आयलें। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आनंद नायक हे आदले मुख्यमंत्री, मागीर होम मिनिस्टर आणि आतांचे विद्यमान फोंडेचे आमदार मंत्री रवी नायक हांचे कट्टर समर्थक आणि तांचे ते स्वीय सचिव म्हणून सुद्दां तांणी आनी काम केलां। तर आनंद नायक हांचें सुद्दां नांव अचानक चर्चेन आयलें आणि हो तिडो जो आसा तो निर्माण जालो आणि ह्या सगळ्या राजकारणा भितर एक चलबचल जी आसा भारतीय जनता पक्षाचे जुने नगरसेवक, त्या उपरांत भारतीय पक्षाचे नवे लोक जे आता भाजपान येयल्यात, म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की रवी नायक हे नव्यान भारतीय जनता पक्षान तांणी प्रवेश केला, त्याचे उपरांत ते आमदार आणि मंत्री जाले। तर हे जी अशी जी संदोपसंदी जी आसा ती खंय तरी फोंडा पालिके भितर अंतर्गत राजकारणा भितर दिश्टी पडटली। मागीर हो जो एक अंतर्गत वाद जो आसा तो BJP पक्षा मेरेन पावलो की कोणाक आतां नगराध्यक्ष करप। पयलीं थरिल्लें विरेंद्र ढवळीकर हांकां, बट आतां आनंद नायक हांणी सुद्दां प्रबळ दावेदारी केल्या आणि ह्या हितून मागीर फुडलो एक पर्याय आयलो तो म्हणजे चिटी घालप आणि निवड करप अशा तरेचो। आणि आयज ही प्रक्रिया जी आसा ती पूर्ण जाल्या आणि आनंद नायक हांचें नांव जें आसा ह्या चिटये भितर तें आयलां आणि तांकां नगराध्यक्ष पदाची लॉटरी लागल्या। आयज ज्यो चिटयो घातल्या तितून भितर दोन नांवां आसलीं, एक विरेंद्र ढवळीकर आणि दुसरें आनंद नायक, आणि स्वता मुख्यमंत्र्यांनी ही चिटी काडली आणि तितून भितर आनंद नायक हांचें नांव आयलें आणि ते आतां नगराध्यक्ष जातले अशें निश्चित जालां। आतां अधिकृत घोशणा आतां खरें म्हणजे 19 तारखेक शुक्रारा नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जावपाची आशिल्ली, पूण आतां हे अंतर्गत राजकारणा भितर हो असो निर्णय जाला, चिटी काडल्या आणि आनंद नायक हांचें नांव आयलां। ताका लागून आयज जरी अधिकृत घोशणा जावंक ना, आमकां ही सगळी म्हायती जी आहा ती जी आमची सुत्रां आसा, राजकीय सुत्रां खास आणि विश्वसनीय तांचे कडल्यान ही मेळिल्ली आसा। आणि आतां ही आनंद नायक हांची चिटी काडून जी निवड जाल्या तेची अधिकृत घोशणा फाल्यां ब्रेस्तार किंवा शुक्रार मेरेन जावं येता। पूण एकंदरीत ह्या सगळ्या राजकारणाक लागून खंय तरी फोंडे पालिके भितरचें अंतर्गत पालिकेचें राजकारण आसा तेका परत एकदां कितें म्हणटा तसो नेट आयल्लो अशें आमी म्हणपाक शकता। आणि शेवटी हो जो प्रश्न आसा किंवा नगराध्यक्ष पदाचो तिडो आसा तो हायकमांड म्हणजे वरिश्ठां कडेन, भाजपच्या राज्यस्तरीय वरिश्ठां कडेन पावलो आणि ताच्या उपरांत हो जो आसा तो निर्णय जाला। आतां आमी जर पळयत जाल्यार भाजपाचे जुने कार्यकर्ते, नवे कार्यकर्ते किंवा जुने नगरसेवक किंवा नवे नगरसेवक अशा तरेचो एक जो ग्रुपिजम आसा तो फोंडे पालिके भितर तयार जाला आणि तातूंत भितर सद्याच्या घडीक आमी जर पळयलें जाल्यार खंय तरी मंत्री रवी नायक हांणी बाजी मारल्या काय कितें हें दिश्टी पडटा, कारण आनंद नायक हे रवी नायक हांचे कट्टर समर्थक आणि कट्टर समर्थक नगरसेवक आसात आणि ताका लागून खंय तरी आतां फोंडेच्या पालिका राजकारणा भितर परतून एकदां नव्यान ह्यो नव्यो राजकीय चर्चा ह्यो सुरू जातल्यो। आणि आतां 2027 विधानसभा निवडणूक ही आतां हळू करून लागीं पावतली, तेन्ना ह्या सगळ्या राजकीय घडामोडींचो थंय कितें परिणाम जाता आणि ह्यो अंतर्गत गटातटाचें राजकारण जें आसा तें फोंड्यान भितर उफाळून येता काय कितें आनी ताचो परिणाम कितें जाता हें पळोवचें पडटलें। पूण सद्याच्या घडीची एक्सक्लुझीव बातमी जी आसा ती आमी तुमचे पर्यंत पावयल्या की विरेंद्र ढवळीकर आणि आनंद नायक हांच्या दोन नांवांची चिटी काडून आयज असेंब्ली चालू आसतना मुख्यमंत्र्यान स्वता ही चिटी काडली आणि तातूंत आनंद नायक हांच्या नांवाची जी आसा ती निवड जाल्ली आसा। आतां अधिकृत घोशणा फाल्यां किंवा परवा ही जावपाची शक्यताय आसा आणि आतांच्या घडीची ही म्हत्वाची बातमी आमी तुमचे पर्यंत पावयली। हांव विश्वनाथ नेने सयत म्हाज्या वांगडा वर्षा आश्वेकर, पर्वरे।